पावगी तूं आमकां देवाची माई धीर दिखी आमकां देवाची माई राखून दवर आमकां देवाची माई मोसूत कर आमकां कुर्साचे करून आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सतमंतान देवाक सोर पोदेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो आंकवार मारे ताणें जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पोदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्या आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. नियाडे आयचे दिसा 5 मिस्तेर संतोजाचे पयलो मिस्तेर आपल्या पुताची आवय जावंक विंचून काडल्या म्हूण देव गाब्रियल दुता उदेशी आंकवार मारेक कोलीत कोत्ता. वेगवेगळ्या मनशां वरवीं आमच्या कानार पडटलो बरो संदेश मोगान स्विकारूंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मोरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदांकाल आमेन. ओ मोज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर ओदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर आपली सोयरी एलिझाबेथ गोरबेस आसा म्हूण खबर मेळच्योच आंकवार मारिया तिका आदार दिवंक धांवता. सगळ्या शेजाऱ्यांनी सायबीन माय भाशेन एकामेका सांगाता मोयपासान आनी शांतीर जियेल्या पुरो म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यां बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो आपूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो आपूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो आपूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो आपूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो आपूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो आपूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो आपूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो आपूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो आपूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो आपूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर ओदीक करून चड गरज आसलेल्यांक.
तिसरो मिस्तेर जेजू सोरवोंडार बेल्या शारांत एका गोरवांच्या गोट्यान जल्माक येता. आमचे बापा स्वर्गींच्या देवाच्या आशिर्वादान आमच्या भुरग्यांचो फुडार पोरचोळीत जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू, भोगोस आमकां, निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली, सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर, ओदी करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर समोर्त पालूंक बागयोन जुजे आनी आंकवार मारिया बालका जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. आवय बापायन आपली जबाबदारी मोगान आनी सोंसणिकायेन पाळूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा.
अस्तऱ्यां भितर तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे तांय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे तांय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे तांय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे तांय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे तांय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे तांय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे तांय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर कोणती उस्के काडून सोदतेल्या बागेवन झुजेक आनी आंकवार मारयेक भुरगो जेजू 3 दिसांनी देव तेंपलांत मेळटा. तरणाट्यांनी आवय बापायच्या आदारान जिवितान बरो तो मारोग विचून काडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुज्या तांय आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूं जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बलोले सर्वेस पो तुज्या थंय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूं जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर ओदीक करून चड गरज आसल्यान. नमान राणी काकुचे माये तूंच गे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी पोदेशी एवेची बाळगां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्या शरातिली तुजी काकुची नदर घाल. तूं कोंबाले आनी मोगाल दुलोब आंकवार मारये. हे पदेसान उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाचे आमचे खातीर माग जेजून बासयलां ते आमकां फावो जावच्याक. भोव पवित्र जायचे राणी आमचे पासत माग क्रिस्तान बासयलां ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोन्ना आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरेचे भोव पवित्र जायचे निस्त्यार आमी नियाळटां. तांणी तातून आटापलेलें आसा ताची देख घेवची आनी बासायलेलें आसा तें आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. तेच आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे तांय अशें जावं. भाव माये यो माये घे आमकां तुज्या कोपान. भाव माये यो माये घे आमकां तुज्या कोपान. सगळीं उबी रावया. मिसाची वेळ सुरू जाता. आमी सगळीं तोंडार जावया. आमचो यादी भितर सोदता. आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो यादी भितर सोदता. आमी सगळीं येवकार दिवया. कालवारी बे दोसोतलो आमी तातून वांटो घेवया. सोर्गीचे व्हड तो वांटलो. आमी जिवू आयती जावया. सोर्गीचे व्हड तो वांटलो. आमी जिवू आयती जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल इश्टानो, आमी आंकवार मारयेचेर नदर मारल्यार तिचे सोवें खरो भावार्थ मोग आनी पेल्याचो हुस्को दिसून येता. ती जावन आसा एक दोयाल ओस्तोरी आनी आमची मोगाल आवय. कोणूय गरजेक सांपडल्यार तिचें कालीस ताचे सोवें आदाराक पावता. अशेंच आपलो फायदो पडले नासतना खरें मनीसपण कितें तें तिणें आमकां शिकयलें. तर ह्याच
मोगाल आवयची भुरग्यां कशीं आमी तिच्या हाताक दवरून गरजेवंतांच्या आदाराक पावूंक आमी तिचे भाशेन दुसऱ्या सोवें मनशाळ जावं ह्या मिसा बलिदानांत आमकां बापाची कृपा मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, इंच चिंतना मनान दवरून मारयेक मान दिवन तिचे विणवणेन आमी ह्या समाजांत मनशाळायेन वागूंक, मनशा सोवें हुस्को दाखोवंक, मनशा सोवें प्रिती मोगान वागूंक आनी मनीसपण राखूंक सांबाळूंक आमकां जोण एकल्याक कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी ही भेट देवाक मानता तसली जावं आमी पातकी, आमी असोक्त म्हूण ओळखून घेवन देवाचें आनी भावा भयणाचें बोगसोणें मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर बोदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारांक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर बोदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकू उत्कू काकू काकू उत्कू सोम्या काकू उत्कू काकू काकू Krista takutku, Krista takutku, Sumia takutku, प्रार्थया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमी देवा फुड्यान दवरुया. आयज डेलरॉय पेरेरा कोलमोरोड वाड्यांतलो आपलो जल्म दीस समोर उमता. ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद आमी मागुया. सर्वेस्परा देवा, भोवभाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आयज भोक्तीन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भर. हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमीन. भाग्योंत पावलून कॉलोस्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कोस सोंसतां ते कुशालकायेन सोंसतां आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर मुणगे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कोडींत भरून हाडटां. तुमकां आपलो संदेश परगट करचें काम देवान म्हजे आदीन केलां तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो. हो काळाचे आनी पिटकाचे अरंबाक तावन लिपोवन दवरलेलो गूट, पूण आतां देवाच्या भक्तांक तो दोखोल केलो. तो तांकां उक्तो करूंक
आनी ओन बावार्थ्यांक ताची परसोळीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हणल्यार तुमचे सोवें आसा तो क्रिस्त, मोहिमेचो बोरवांसो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगट्टाव आनी सगळे जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सोवें सगळीं सोपून जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आमी शिंकयताव आनी शिटकायताव. हेच खातीर म्हजे भितर वावुरतल्या क्रिस्ताचे सक्तिवंत बळ घेवन हांव वावुरतां आनी झुजतां. तुमचे खातीर तशें लावदिसेंतल्या लोकां पासत आनी म्हाका रूप कदेंच पळोवंक नात त्या खूब खूब जाणां खातीर हांव कसो बारी वावुरतां आनी झुजतां तें तुमी जाणा जाल्ली म्हाका जाय. आनी हें कित्याक पासत? तुमची उर्बा वाडोवचे खातीर, एकामेकाच्या मोगान तुमकां तीर करचे खातीर आनी देवाचो गूट बारकायेन वळखून ताची सुपून समजणी तुमकां मेळचे खातीर ह्या गुटांत शाणेपणाची आनी जाणवायेची सगळीं भांडारां लिपलोलीं आसात. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवाच्याच हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी व्हडवीक. म्हणुया, देवाच्याच हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी व्हडवीक. सर्वेस्पराचे गोपांत शांत राव तूं म्हज्या वतम्या. तूं एकलोच म्हजो सदां बोरवांसो आनी विस्वास. जबाब, देवाच्याच हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी व्हडवीक. देवाच्याच हातांत आसा म्हाका मान आनी तारण. तो एकलोच म्हजें कडप देवाक हांव शेरना येतां. जबाब, देवाच्याच हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी व्हडवीक. ताचेरूच विस्वास दवर, सदां राव ताचेर पातयेन. घाल तुजे हुस्के सगळे सर्वेस्पराचे काळजांत. जबाब, देवाच्याच हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी व्हडवीक. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोव्यास लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकवण दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळचे पासून सोनवारा दिसा ताका बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेळून आसले. तांची चिंतनां वळखून आताक आर जालोल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेकोत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जीव वाटावूं येता वो काडूं येता, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावून ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें
ते एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावानो, मारये सांगाता दुसऱ्या सोवें मनशाळ जावया वायच्या सेवा धर्माचो विशय. आनी हो विशय नियाळटना आयज 2 उतरां आमी समजून घेवंक जाय. मनीस आनी मनशाळ. मनीस म्हणजे ह्युमन, मनीस सैमाचो, आनी मनशाळ म्हणजे ह्युमन म्हणजे मनशाचे बरे गूण. जाल्यार प्रितीच्यानो, मनशाळ जावप म्हणल्यार कितें काय? मनशाळ जावप म्हणजे बरो स्वभाव आपणावप, दोयाळाय शिपडावप, प्रिती सेवेची कोरणी आदारप, दुसऱ्या ताई काकलुतीन वागप, मोगान जियोप, मोवाळ काळजाचो जावप, भायराय लोयल्यांक वेंगोवप, मनशाकूळ सांबाळटा आनी मनशाचो दर्जो राखता तसल्यो कोरण्यो आदारप. आनी प्रितीच्यानो, हे मनशाचे गूण मनशाळ जावंक आमकां आपयता. कोविड-19 हे महामारीक पिडेक जेन्ना मनशाकूळ सांपडलें तेन्ना प्रितीच्यानो जायत्या जाणांनी आपल्यांत आसलेली दोयाळाय, काकलूत, बरेपण, सेवा मनशाचे सेवे पासत भेटयली. जीं बाबा भयणां गरजेक सांपडलोलीं, कोण तांकां पळोवंक नासलोलो, जीं बाबा पिडेंत पडलोलीं, जीं कोण जिवितांत एके भाशेन निराशीपणांत बुडलोलीं, वावर धंदो नोकरी नासलोल्यान जिवितांत एके भाशेन सांडलोलीं, असल्या सगळे प्रितीच्यानो जायत्या मनशांनी आपले सेवे उद्देशी, दोयाळाये उद्देशी मनशाळाय कितें तें दाखयलां. जाल्यार प्रितीच्यानो, कोलकाताची भाग्योन तेरेसा हिच्याय जिविताचेर नदर आमी मारली जाल्यार तिच्यांत जायतें मनीसपण, मनशाळाय आमी नियाळूं येता. आपल्याच जिवितांत उणें करून दुसऱ्या पासत ती झेली. आपणाकूच ना म्हणून दुसऱ्यांक तिणें ओय म्हणलें. तशेंच प्रितीच्यानो, फादर डेमियन द लेपर हो याज्ञीक भाव, ज्या जुंव्याचेर कोड जालोले मनीस आसले, कोण थंयसर वचूंक सोदिनासले, थंयसर प्रितीच्यानो तांचे सेवेक तो आयतो जालो. आपलेंच जिवीत तांचे पासत खर्चून, आपल्याच जिविताचो त्याग करून तांचे सवें मनशाळायेन तो वागलो. जाल्यार प्रितीच्यानो, आयज आनीक 2 उतरांचेर आमचें लक्ष घालूंक गरजेचें. सिंपती आनी एम्पती. सिंपती म्हणजे प्रितीच्यानो, दुसऱ्याचें दूख तूं समजता, दुसरो जो कश्टवता तें तूं जाणून घेता. दुसरो जेन्ना जिवितांत कश्ट भोगता, भोंगो बाबड्याचें, चुरचुऱ्या बाबड्याचें, असलीं उतरां तूं उद्गारता. पूण एम्पती म्हणजे प्रितीच्यानो, तूं दुसऱ्याच्या दुखांत वांटेली जाता, दुसऱ्याच्या दुखा बरोबर तुकाय दूख भोगता, दुसऱ्याच्या कश्टा सांगाता, तूंय कश्ट अनुभवता. आनी आयचो विशय प्रितीच्यानो न्हयच फकत सिंपती दाखोवंक न्हय, पूण अदीक एम्पती दाखोवन दुसऱ्याच्या कश्टांत आमी कश्ट काडून, दुसऱ्याच्या दुखांत आमी दूख भोगूंक, दुसऱ्याच्या एके भाशेन एकसुरपणान आमचो सांगात दिवन तांच्याय सांगाता एके भाशेन हें अनुभवूंक हो आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. जाल्यार प्रितीच्यानो, मनीस आयज आपल्या जिवितांत कितें ओतरेकता काय? आयज घोडे मनीसपणाच्या नात्यान, मनशाकुळाच्या दर्ज्यान आयज मनशाक तुज्या कडल्यान व्हड व्हड वस्तू नाका, पूण आयज मनशाक एक तुजें बरें उतर जाय. आपल्या दुखांत तुज्या समाधानान भरलेली उतरांचो सांगात जाय.
आयज मनशाक आपूण जेन्ना जिवितांत निराशीपण भोगता, सांडलेलो आसा, तेन्ना तुजें आसणें ताका जाय. मनीस जेन्ना दुखांत बुडलेलो आसा, तुजी वेंग ताका जाय. आनी आयज प्रितीच्यानो मनीस असल्या मनशाळ गुणाक अंतरेकता, आशेता. जाल्यार प्रितीच्यानो सबार पावटी अशें म्हणलोलें आमी आयकता, मनशाळायेन वाग, जनवरां परी वागो नाका. मोवाळ काळजाचो जा, फातराच्या काळजाचो जाय नाका. आकामात मान दी, तुज्या जिविताक व्हडपण स्विकार नाका. ल्हानविकायेन तुजें पावल मार, मनीसपणान वाग. आनी प्रितीच्यानो ह्या समाजांत जेन्ना मनशाळ आमी जातोल्या, तेन्ना देवाच्यो बऱ्यो करण्यो आमच्या जिवितांत आपणावन मनशां थंय विस्तारूंक आमी पावतल्या. जाल्यार प्रितीच्यानो मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7वें आवेस्वरांत 12वे वळींत आमकां भांगाराचो कायदो मेळटा. द गोल्डन रूल ऑफ लायफ. डू अनटू अदर्स वॉट यू वॉन्ट अदर्स टू डू अनटू यू. दुसऱ्यांनी तुजें सोवें केलोलें तुका जाय, तेंच तूं दुसऱ्या सोवें कर. जाल्यार प्रितीच्यानो दुसऱ्यांनी तुजें सोवें मनशाळ जालोलो तुका जाय, जाल्यार आयज तुवेंय दुसऱ्या सोवें मनशाळ जावंक गरजेचें. दुसऱ्यांनी तुजें सोवें दया दाखयलोली, काकलूत दाखयलोली तुका जाय, आयज तुवेंय दुसऱ्या सोवें दोयाळायेन, काकलुतेन वागूंक गरजेचें. दुसऱ्यांनी तुज्या दुखांत वांटो घेतलोलो तुका जाय, आयज दुसऱ्याच्याय दुखांत तुवें वांटो घेवंक जाय. दुसऱ्यांनी तुका समजून घेतलोलो आयज तुका जाय, जाल्यार तुवेंय दुसऱ्यांक समजून घेवंक प्रयत्न करूंक गरजेचें. जाल्यार प्रितीच्यानो आमी कित्या पासत मनशाळ जावंक जाय काय? प्रितीच्यानो आमी आयज मनशाळ जावंक जाय कित्याक मनशाची प्रतिश्ठा, ह्युमन डिग्निटी, मनशाचें खाशेलेपण, ह्युमन आयडेंटिटी आनी मनशाचो स्वाभिमान, मनशाचो सेल्फ रिस्पेक्ट हो सांबाळूंक प्रितीच्यानो आयज आमी मनशाळायेन वागूंक गरजेचें. जेन्ना मनशाची प्रतिश्ठा, खाशेलेपण आनी स्वाभिमान तूं नाकारता, तेन्ना मनशा परी न्हय पूण मनशा आड एके भाशेन जनावरां परी तूं वागता. पूण प्रितीच्यानो जेन्ना दर एका मनशाची गरज ओळखून घेवन तूं गरजेवंतांच्या आदाराक पावता, तांचे हक्क राखूंक तूं बारी वावुरता, तांकां गरजेचें तें दिवंक तुजो यत्न करता, तेन्ना तूं मनशाळायेन जियेता. आनी दुसरे सुवातेर प्रितीच्यानो जेन्ना तूं मनशाळ जाता, तेन्ना मनीस जिविताक तूं मान दिता. आनी मनीस जिविताक मान दिवप म्हणजे देवाक मान दिवप. जाल्यार प्रितीच्यानो आयज मारयेक मान दितना मारयेचें जिवीत जालें एक मनशाळ जिवीत. आपल्या पासत ती जियोंक ना पूण दुसऱ्या पासत ती जियेली. आपल्यो गरजो पुऱ्यो करूंक बारी वावरूंक ना पूण दुसऱ्याच्यो गरजो पुऱ्यो करूंक आपले यत्न प्रयत्न तिणें केले. काना गांवांत जेन्ना ओकोल न्हवरो गरजेक सांपडली, आपलें उतर आपल्या पुताक तिणें घातलें, तांच्या गरजांक पावूंक आपल्या पुता लागीं मागलें. जेन्ना भुरगो जेजू देव तापल्यान सांडलो, मनशाळायेन ती वागली, एके भाशेन सगल्या मदें सोदीत सोदीत भोंवली. जेन्ना आपलो पूत कश्टवतालो, आपल्या पुताक तिणें सांडून दिवंक ना, आपल्या पुता सांगाता आपुणूय कालवाराची कोस्ती वाट चलून ती फुडें गेली. जाल्यार प्रितीच्यानो जेजूय आमकां मनशाळायेन वागूंक आयज देख आनी नमुनो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना आमी नदर भोंवडायता, तेन्ना जेजू किरीत भाशेन देवस्थानांत वचून बरें तें शिकयतालो. आनी हें बरेंपण ही शिकवण दितना प्रितीच्यानो जायतीं भावा भयणां जीं गरजेक सांपडलोलीं, एके भाशेन मनशाळ नदरेन सांडलोलीं, ती जेजू सोवें समाधान भोगूंक, जेजू सोवें बरेंपण अनुभवूंक, जेजूचो सांगात घेवंक, जेजू सांगाता जेजू बरोबर तीं येतालीं. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना जेजू देवस्थानांत शिकवण दिता, उजवो हात धरलेलो आर जालोलो मनीस थंय आसता. आनी प्रितीच्यानो तो दीस सोनवार आसता.
जो देवाच्या कायद्या प्रमाणे शेनवारा दिसा काम करूंक जायनासलें. कोणाकूय पेकोवणी दिवप हो एक वावर म्हणून ते समजताले. फकत मनशाचो जीव राखूंक प्रयत्न करूंक जातालो. पूण हेर जावं हाताक कितें जालें, पांयांक कितें जालें, कुडीच्या सांद्याक कितें जालें, हाका पेकोवणी दिवंक वताचो हो रूख बरो करूंक शेनवारा दिसा जायनासलें. पूण जेजू धर्मशास्त्राचें आनी फारिसेवाचें मन उजवाडावंक कायद्यावून मनशाळाय, कायद्यावून मनीसपण अदीक गरजेचें हें तांकां थावे करता. दोयाळाये वरवीं मनशाळायेन वागूंक तांकां आपयता आनी जेजू प्रितीजानो त्या मनशाक बरो करता. हांगासर आमी जाणा जावंक जाय ताचो हात धरलेलो घोडये तो कुटुंबाचो एकलोच वावर करपी वांगडी जायत आसलो. घोडये तो घरकार जायत आसलो. उजवो हात गरजेचो हात ताचो धरलेलो आनी हांगासर प्रितीजानो तो पेकोवणी आशेतालो. दुसऱ्या दिसा जावन वचून आपल्या वावराक लागूंक घोडये तो सोदतालो. आनी असल्या वेळार जेजू ताचें सगळें चुरचुरता, ताच्या दुखांत कोश्टांत एम्पथी दाखयता, ताच्या दुखांत कोश्टांत वाटिली जाता, ताका पेकोवणी दिता. मनशाळ प्रितीजानो, मनशाळ हें उतर घेवन आयज आमच्या जिविताक आमी संदेश घेवया. कोणायता मनीसपण. आयज जरी तर तूं मनशाळायेन वागतलो जाल्यार तुवें मनीसपण कितें तें वळखून घेवंक जाय. जरी तर मनीसपण मनशाळाय कितें तें तूं नको जाल्यार मनशा सोवें मनशाळ नदरेन तूं केन्नाच वागचो ना. आयज मनीसपण कितें तूं समजून घेना जाल्यार मनशा सोवें दोयाळ कन्यो तूं केन्नाच आदारूंक पावचो ना. पयले सुवातेर मनशाळ जावं मनीसपण कितें तें ओळखून घेवया. कोणायता ओगेपण. आयज घोडे प्रितीच्यानो म्हजें जिवीत सगळेंच बोवाळाचें जालां. आयज घोडे हांव सगल्यांक फरमायता हें कर तें कर. घोडे हांव दुसऱ्याचें आयकून घेना. हांव म्हज्याच वाद्याचो जाला. हांव जें कितें चिंत्तां म्हज्या मनांत बाळगितां तेंच सारकें म्हूण समजता आनी घोडे हांव मनशा आड करून आदारतां. आयज ओगेपणाच्या वातावरणा उदेशी म्हज्या जिवितांत हांव जें कितें करतां ताचेर लक्ष घालून नियाळ करून हांव चुकतां मनशा आड वेता जाल्यार हांवें म्हज्याच जिवितांत नवसोदणी हाडून ह्या ओगेपणांतल्यान म्हजें जिवीत बदलून मनशाळ जावंक आयज आमकां उलो. तिसरें अक्षर जावन आसा कुणायता निस्वार्थीपण. म्हणजे आशा नासलेलो मनीस. जेन्ना मनीस आशेन भरून सगळें आपणाच्याच ताब्यांत करूंक सोदता तेन्ना मनीस मनशाक वळखना. जेन्ना आशेन भरून मनीस सगळें आपल्या मुठींत आपल्या ताब्यांत करूंक सोदता तेन्ना मनीस मनशाचो जीव पासून काडूंक तयार जाता. प्रितीच्यानो आयज मनशाळायेन वागूंक मनशाळ जावंक निस्वार्थीपणी आमी वावुरची गरज आसा. फुडलें अक्षर कुणायता शांतपण. प्रितीच्यानो शांतपण आमच्या जिवितांत प्रितीच्यानो किरीत भाशेन आमकां देवाची शांती अनुभवूंक आपयता. मनशाच्या जिवितांत शांत कांय ना तेन्ना मनीस झगडी मारामारी करता, दुसऱ्या मनशाक जखमी पासून करता. आयज शांतिकायेचें वातावरण आमच्यांत निर्माण करून आनी झगडी मारामारी न्हय पूण बऱ्या करण्या उदेशी समाजांत शांती विस्तारूंक आमकां उलो. फुडलें अक्षर कुणायता आप सुवार्थीपण. म्हणजे उदारपण. आयज देवान तुका जायतीं देणी दिल्यार तुज्याच गरजेक न्हय पूण ही देणी दुसऱ्याच्याय गरजांक वापरूंक. आयज मनीस एके भाशेन गरजेक सांपडला. सगळोच मनीस दुडवाच्या गरजेक सांपडूंक ना पूण आयज घोडे मनीस मोगाक आशेता. आयज घोडे मनीस बऱ्या उतराक आशेता. आयज मनीस घोडे समाधानान भरलेल्या जिविताक आशेता. असल्या सवें उदारपणान वागूंक तुजो सांगात तुजोय देण्याचो आदार तांकां दिवन मनशाळ जावंक आयज देव तुका आपयता. आनी निमाणें अक्षर कोणायता ल्हानपण. तूं तुकाच ल्हान करतलो, तुकाच तूं खालतो करतलो तेन्ना दुसऱ्यांक तूं मानून घेतलो.
जेन्ना तूंच ल्हान जातलो दुसऱ्याचे असोक्तायेंत तूं बोळ जावंक पावतलो. जेन्ना तूं ल्हानपणान तुजो वावर फुडें व्हरतलो देवा मुखार तूं व्हड जावंक पावतलो. तर प्रितीच्यानो, ह्या मिसा बेटयेंत वांटो घेतना मारयेचेच मजतीन आमी मनशाळायेन वागूंक, मनशाळ जावंक आनी मनीसपण राखूंक आमकां जण एकल्याक कृपा ह्या मिसा बेटयेंत मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया आनी ह्या वेळार भावार्थान कांय आमच्यो गरजो देवा फुड्यांत आमी दवरुया. आमच्या बाप साहेबान, बिस्म साहेबान आनी यादनिकांनी देवाच्या मोळ्यांत मोगान वावर करून आपले पोळजेक जेजूच्या मोगाची आनी खोऱ्या भावार्थाची बरी वाट दाखोवंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या जाणवाय मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेली जबाबदारी बरे भाशेन वळखून नितीच्या कायद्यान वरवीं मोगान आनी खालतिकायेन पोळचेची सेवा करतले बरे फुडारी ते जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. जायती आमची भाव भयण कोविड-19 आनी हेर पिडेक लागून आकांतांक सांपडल्यात आनी अशें ताचें जिवीत दुखाच्या काळोखांत सांडलां. तर आमी हे गंभीर परिस्थितींत ताचे सोवे खेरीत हुस्को दाखोवंक आमचें कालीज मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. आमच्या भुरग्यांनी जेजू भाशेन आपल्या आवय बापाय खालती रावून ताच्या आदारांत जिवितांत ल्हान ल्हान बऱ्यो कोण्यो करूंक तांकां बापाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. दयाळ बापा, विस्वासान केलोली आमची मागणी तूं आयकून घे आनी मनशाळायेन वागूंक, मनीसपण राखूंक, सांबाळूंक आमकां कृपेन भर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. Di vauran Galtao bapa aiccia disa Amcia tata tosti rupa Amcia tata tosti rupa Callo loro spoicia fora Portao bapa aiccia disa आमची कालसीन चोऱ्या रुपा आमची कालसीन चोऱ्या रुपा होच माल दोनिया वरदानाचो आवने ताय तूं मेटयलोलो एन्साय सोदा तुका बेटी Porpilole tuci rosni. उभी राहूया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आगांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्यायाचेर भविष्यवेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता
आनी तुज्या हातांतली आमी परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा. तुका वून दिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco sorves portu. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उंचुरगी तुका सोयसून. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचुरगी तुका सोयसून. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखण. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या श्रिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायनांतल्यान भावार्थाचो गूट आमी परगटुया. तुझ्या गुरसावानी पुनर्जीवन पोणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडवणार आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची ह्या विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या जण एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्योन झुजे तिचो पोती, भाग्योन धरून दिता
आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मारये सांगाता दुसऱ्या सोवे मनशाळ जावं आनी अशे तरेन मनशाळायेचे करणे वरवीं मनीसपण राखूंक आनी सांबाळूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमचें काळीज मन उजवाडाय म्हूण मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाची आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलोली सगलीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. दिवसाता मनशांचे लिपलोलो उड्या रूपा ताणे वाडले मुखेल्या पियूक दिले तानेल्या परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमो नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमो नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमो नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो
आत्मीक कमनेवा खातीर मागणी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू पळोवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोंसून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागयोंत आंकवार मारेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दिदल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारेच्या आनी सगल्या तुज्या भोगताच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मुनशाळायेन जेवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दिमी घालुया. भलायकेचे सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्रित्वेन तुका सुरवातेक थावन जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखवलोल्यांचे माये, तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक खेरीत शेकाय बासायल्या, तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गरजांनी कर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा फुड्यान मारयेचे विणवणेन दवरुया.